34 लायब्ररी पॉलिसी फर्स्ट टाइम एका अप्रुवल दिला आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन लायब्ररीज ह्यो पंचायतींनी चलता, तालुका लायब्ररी चलता, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज चलता. एक पॉलिसी नाशिल्ली, ती पॉलिसी दिल्या. हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात रिडींग हॅबिट्स वाडची, हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुक्स त्या लायब्ररींनी मेळची आनी त्याच बरोबर लायब्रियन्स जे आहा पळय न्ही हांचे अपग्रेडेशन्स जावचे, टायम टू टायम तांकांय ट्रेन करचे, तांकां ई लायब्ररीचो कन्सेप्ट जाल्लो आसा पळय न्ही तो प्रमोट करचो, लायब्ररियनांक अपडेट करचे, तांचेय बी वेरियस इश्यूज आशिल्ले ते इश्यूज जे आसा पळय न्ही रिजॉल्व करपा खातीर घेतलेले आसा. आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर संस्थाय लायब्ररी चलयतात आनी आतां आमी ऑलमोस्ट 90 लायब्ररीज ज्यो आहा ह्यो आमी ई लायब्ररीत कन्वर्ट करपाक घेतल्या. तातूंतल्यो म्हाका दिसता 10-12 लायब्ररी ऑलरेडी ई लायब्ररींतल्यान कन्वर्ट जाल्यो आनी उरलेल्यो थोड्या दिसाच्या भितर त्यो कन्वर्ट जातल्यो, जेणे करून गोंयांत एक मोठें वाचन संस्कृती जी आमी म्हणटा पळय न्ही ती वाडपाक जाय. आजकाल यंग भुरगे हे वाचन संस्कृती कडेन कमी वता, जेणे करून तेजी हॅबीट तांकां लागची. हाज्या खातीर लायब्ररी पॉलिसी आसा पळय न्ही ही फायनल केल्ली आसा आनी ह्या हातूंतल्यान फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर हातूंतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली हितूर परत आसा तशी लायब्ररीज ह्यो स्कुलाक आसात, कॉलेजीन आसात, युनिवर्सिटीज आसात, टॅक्निकल इन्स्टिट्यूशनान आसात, अशा वेगवेगळ्या एस्टाब्लिशमेंटान आसतल्यो लायब्ररी आसतल्यो. ह्यो जरी लायब्ररी त्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जरी आसल्यो जाल्यार वेन देर इज एन युनीक प्रोग्राम फॉर द लायब्ररीज तेन्ना तो एकी कडेन हाडून तांकां सगळ्या जाणांक ट्रेनींग, अपग्रेडेशन टायम टू टायम दिवपाचे, बुक्स एक्सचेंज ऑफ बुक्स ह्योय बी म्हणजे खंयसर जर जाय आसत जाल्यार त्या पद्दतीची एक्सचेंज करप, हे सगळें लायब्ररी पॉलिसीच्या अंतर्गत येतलें. आनी गोवा लायब्ररी एक्ट आमचे कडेन खूब जुनो 1993 पासून आशिल्लो, तितूर प्रोविजन करून ही पॉलिसी काडपाचें सरकारान थारायलां आनी तिका खूब जाणांचो तेंकोय आशिल्लो की ह्या पद्दतीत विशेश करून डॉक्टर नंदकुमार कामत हांच्यांनी बी खूब हाजे रिलेटेड आमच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर मेळून काम केलां. ओके, हांव त्या सगळ्या जाणांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी फाल्यां वर्ल्ड बूक डे आसा. वर्ल्ड बूक डेच्या निमित्तांत आमी आयज लायब्ररी पॉलिसी जी आसा ती लॉन्च म्हणजे कॅबिनेटाक एप्रुवल दिलें. केन्ना तरी एखाद्या फंक्शनांतल्यान ती इन फ्युचर लॉन्च जातली. लायब्ररी ऑन व्हील होय कन्सेप्ट जो आसा पळय तो अस्तित्वांत हाडला, जेणे करून ज्या जाग्याचेर म्हणजे अशी स्कुलांनी वचून म्हणजे आमी आतां ई लायब्ररी सुरवात केल्या, स्कुलांनी वता तशीच ही लायब्ररी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो स्कुलांनी ती वयतली. लायब्ररी ऑन व्हील होय कन्सेप्ट पास जातलो. प्रत्येक पंचायतीन एक लायब्ररी ऑलमोस्ट आसा, सगळ्या पंचायतींनी आसा. ना जाल्यार कोणाच्या खंयच्या पंचायतीन नासत, दे कॅन एप्रोच टू द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड दे कॅन स्टार्ट. Creation of the 6 posts in the revival of 4 posts in the Department of the New and Renewable Energy. Amendment to the daily wages grant of the temporary status scheme. हाका अमेंडमेंट केला आमी जी काडलेली पळय न्ही ताका थोडोसो एक अमेंडमेंट आशिल्लो. ग्रँट टू द टेम्पररी स्टेटस स्कीम हाका तो हे फावटी अमेंडमेंट केल्लो आसा. हे ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट हे वर्कर्स आमी 7 वर्सां जेंकां कंप्लीट जाल्या ताका थोड्योश्यो अमेंडमेंट करपाची गरज आसली, तितूर अमेंडमेंट केला. भितर NMR वेजीस हे ते सगळे जे आहा पळय न्हू ते सगळे लोकल बॉडीजचे एम्प्लॉईज आयले, सिटी कॉर्पोरेशन, ऑटोनॉमस बॉडी आनी हे सगळे जाण भितर आयले. थँक यू. काल पुलिसांनी ब्रीफ केला. वी आर व्हेरी सिरियस म्हणून तर आमचे पुलीस जे आहा पळय न्ही ऑलरेडी डेराडून गेले. ओके, आनी बाकीची फुडली कारवाई जी आहा पळय ती स्ट्रिक्टली तेजेर करपाक लायला. हांवें त्या सांगलें हांव पर्सनली मॉनिटर करता, DGP मॉनिटर करता आनी ऑलरेडी ना जाल्यार आमी इतके फास्ट ट्रॅक करून डेराडून आमचे टिमीक सेपरेटली टीम गेल्या डेराडून हांगासर. बट तो आजून लोकेट जायना. तो लोकेट जाताच क्षणी ताका उखलतले, सगळें करतले. इट इज अ प्रोसेस. त्या प्रोसेसांतल्यान सगळें
मरे ती मंत्र्याच्या पेक्षा तुमकां घाई चड आहा. माझ्या लोडाची चिंता करू नका तू. हय थँक्यू.